हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा. तर काल जाली पालखी आनी आयज सगळे जे आसा पळय ते काडपाचें काम चालू आसा सकाळच्यान. म्हटल्यारच जे जे तोन्नां बांदलेली पळय हांगासर सगळे लायटिंग्स आशिल्ली दोनी सायडीच्यान सगळे. सो माम आपल्याले सगळे घेवन येयला देसी जुगाड फ्लॅग होस्टिंगचो. फ्लॅग म्हटल्यार जे तोंड घालून ओडटा पळय तेजो फ्लॅग कसो होस्टिंग करता त्या टायप देसी जुगाड सगळे. खंय तर तुजो फोन वायब्रेट जाता आनी दाखयता तुमकां सगळे काडले हांगचे. म्हटल्यार हें पळय कालची रांगोळी म्हाजी हेंच्यान लायटींग घालता आसतना कितें करून उडयली पळय. सर बुराक मारलेले, हे बुराकान आतां अदमासा लागून कितें एक पायप बी कितें घालपाचें आनी दवरपाचें. नेक्स्ट इयर परत आनी मेजरमेंट काडपा नाका न्ही अशें म्हणून. एक्चुली मोठी बॉटल बी घातली न्ही फुडल्या वर्सा बुराक मारपाक बऱ्या पडटा, बट सद्याक ना अवेलेबल. सगळे सायडीच्यो लायटी आशिल्ल्यो, हांगासर लायटी आशिल्ल्यो सगळ्यो काडल्यो आनी थोड्यांनी लोकांनी आपले तोन्ने जे आसा पळय काडून थोड्यांनी काडली हांगच्यान सकयल. म्हटल्यार मातशी रांगोळी थंय एक घातलेली आसा त्या सायडीन. सो आनी हें सगळें चालू आसा. हेंका कितें म्हणटा रे? हेंका कुडका. कुडका कितें? धान, भाताची गुया मरे. ते सरी लागता. सो अशें दिसता की जात्रा बी जावना, पालखी बी जावना, कांय जावना, सगळें आशिल्लें तशें बॅक टू नॉर्मल सगळें करून दवरलें. तर उल्हास मामागे बी तेंच्यान तोंड काडले खूब, तेजे पुरयल्ले पण मेड्यो त्यो काडूना. थोड्यान लायटिंगच काडला आनी तोंड तशेंच दवरलें. आमगे एवरी इयर असोच करता. नेक्स्ट डे उठले सगळे काडले की ना रोखडेच हें करून काडटा. सकाळी केल्ली तोंड काडटा आसतना सकाळी व्हिडिओ जेन्ना स्टार्ट केल्लो पळय तेन्ना कांयच प्लॅन नाशिल्लो मडगांवचो बी. अकस्मात वो 11 सुमार येयला आनी म्हाका म्हणपाक ना आपल्याक एक अर्जंट काम येयला, 2 म्हणल्यार मडगांव पावपाक जाय, मडगांव वचपा पडटा म्हणपाक लागलें. मागीर मडगांव जेन्ना अशें करून इन्विटेशन येता तेन्ना हांव ना म्हणटा केन्नाच ना. एक्चुली एक्सायटेड हांव मडगांव येवपाक सामकें एक्सायटेड आसता हांव. आनी जेन्ना कशें करून आतां मडगांव पावपा येता पळय, लागीं पावता पळय तेन्ना आनी चडूच एक्सायटेड आसता. एक वेगळोच अटॅचमेंट मडगांव म्हटल्यार म्हगेलो पयलीं सान. सो हेका न्ही एक काम आसा आतां हेकानी काम आसा एक आतां दनपारां 2 सुमार पावपा जाय आशिल्लें, बट 2:05 जाली हांगाच आनी आमी अजून नावेली सुद्दां पावूना. धर्मापूर पावली. सो 2 पावपाक जाय आशिल्लें मडगांव. लेट जालो. हेणें म्हाका 11 सुमार सांगला. तेजे नंतर आमी रांदले, जेयली आनी मागीर भायर सरता म्हणल्यार टायम जालो. 12:30 सुमार भायर सरया अशें चिंतलेलें, बट 1 जालें घरा कडेन. 1 जावन भायर सरले आमी. 1:10 भायर सरले आनी आतां हांगा पावता म्हळ्यार इतलो टायम 2:10 जाली. सो आनी एक 10 मिनटान तरी पावतली. ट्रॅफिक भरपूर. अशें चिंतलेलें की दनपारच्या टायमार ट्रॅफिक मेळपाना म्हणून. घाटार म्हणल्यार आमकां ट्रॅफिक मेळना. मागीर जेन्ना बाळ्ळी पावली पळय न्हू, बाळ्ळी, कुंकळ्ळी, आतां हांगासर भरपूर ट्रॅफिक. स्कुलाचे भुरगीं म्हणल्यार स्कूल सुट्टा न्ही ह्या टायमार, सो ताका लागून भरपूर गर्दी. ट्रॅफिक भरपूर आसा रस्त्यार. आतां पळय आनी एक 15 मिनटान पावतली. म्हाका कांय काम ना, हांव जस्ट हेज्या वांगडा येयला. हो येयला न्ही अशें म्हणून हेज्या वांगडा येयला. सो हो आपलो काम करतलो आनी मागीर हेजे टायटना शोरुमान वचपा जाय. सो टायटना शोरुमान एक वतले आनी कांय ना.
इतलेशें काम पळोवया आनी मागीर खंय कितें हेणें कितें दाखयलें जाल्यार तू मडगांवचे पयली डॉन हांव दाखोवप तुका हांव खंय व्हरता या मरे हांव व्हरता 1-2 प्लेसी दाखयता या ओके ओके आतां आपलें काम जालें की ना टायटना एक या आनी मागीर या म्हणटलो ना मातशें काणकोण काम आसा हे ते सांगतलो सो पळोवया आतां हेजें काम जें आसा पण तें कशें केन्ना कंप्लीट जाता तें पळयता 1 वर 1.5 वर तरी वयतलें न्ही रे तुगेलें कामां पळोवया कशें कितें जाता तें ऑफिशियल काम न्ही हय सो पळोवया कशें कितें काम कंप्लीट जाता तें काम कंप्लीट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां हेजें काम जालें की सो सांगता म्हाका मातशें टायटना आनी कांय काम ना मागीर कितें मागीर जें कितें आसतलें तें तुमच्या वांगडा शेअर करता ओके चलो थोड्या वेळान मेळया मागीर केन्ना ट्रॅफिक रिलीज जातलें रे इतलो टायम जाला आमी अर्टिगा पळयत आसा GA07 त्या उदो टॅक्सीवाल्यान खूब इरिटेट केलें आमकां कुंकळच्यान हांगा खंय धर्मापूर पावता म्हटल्यार धर्मापूर न्ही खंयचो सर्कल तो भरपूर इरिटेट केलें ताणें पाजरकणी बी आमकां सो आनी ट्रॅफिक अशेंच मुखार ट्रॅफिक कांय ना आमी ही एक अर्टिगा आसा आनी तेज्या मुखार ती कितें तरी पेट्रोल डिझल कसली गाडी रे ती डिझल पंप कितें तरी बरयलां ती वचत ना ती स्लो वयता आनी मुखाल्यान गाडी वयता ओवरटेक करपाक मेळना ताका लागून हांगा तसो उमेदच्यान 3:30 जावपाक येयली हेजें काम जालें बावलें आनी आमी आतां आयल्या हय जागो तुमी वळखता जाल्यार पळयात आनी सांगात मडगांव सो असोच एक राउंड मारून येवया म्हटलं एका कसले बोत अरे बाबा म्हाजा सो फर्निचर दिसले आमकां ते सायडीच्यान हे सायडीच्यान आनी कितें कितें दिसलें सो म्हटलें बेश्टो एक राउंड मारया इल्लीच आसा न्ही अशें म्हणून सो हे हांगासर फर्निचर सगळे वरायटीज पॅन्टालन्स आमकां न्ही एक्चुली वचपाक जाय आसले झुडियोक बट स्टील म्हटल्यार एक राउंड मारून येवया वरायटीज ऑफ फर्निचर्स आसा ताका लागून सगळ्याक न्ही बरी वरायटीज हे आसा ऑप्शन्स हो सोफा सगळे एल शेपाचेच ऑप्शन्स भरपूर न्ही हे बरें आसा पळय चेअर तेंचे कडेन बी सेम दिसता ते ऑप्शन ना दिसता म्हळ्यार कितले म्हणले 120 ताणें 120 वर म्हटलेलें उदो म्हटलेलें आनी हे कितें धोडोवपाचें चिकन तू कितें खिमा करपा आसा लास्ट केन्ना रे संडे हे पळय लॅडर्स आसा आमकां जाय म्हणटाले न्ही कितले कसली बॉटल बरेल मरे कॅल्शियम कितें वैक्यूम बॉटल कम ही है सर ये जो दूसरे दिन का कुछ 250 से कम होता है बरे आहे हमारा इधर में QR दे दो क्या प्राइस है टी शर्ट का 200 में अजीम कलेक्शन जी
कब तक हो भैया यहाँ पे? इधर संडे तक है। ये भी क्रिसमस ये भी बहुत अच्छा चलता है, कहीं मिलेगा आपको बड़ा थोड़ा। बेश्टीच म्हणा हांगा पळोवपाक म्हणा येयल्ली, अशी वचपाचें आमी फाटल्यानसून, अशी घुंवान कित्याक आमी अशी स्ट्रेट वचपाची। सो खळ्यां घालची सकयल। सो आमी न्ही बेश्टी पळोवपा म्हणा गेलेली, थोडीशी शॉपिंग केली। पळय हांगासर बॅग्स तुमकां दिसता, थोडीशी शॉपिंग केली। म्हटल्यार जे कितें म्हळ्यार अशें युजाक येता तशेंच बेश्टेच कितें बरें दिसलें म्हणून घेवना, आनी हांवें बेश्टें कांयच घेवना। सो हांव न्ही ती आतां एक हें करून घेता, संवय लावन घेता की बेश्टें जें आसा पळय अननेसेसरी कांयच घेवप ना। अशें जें कितें गरजेचें आसा आनी खरेंच यूज जाता तेंच घेवप, मागीर केन्ना यूज येतलें अशें म्हणून घेवपाचें तें घेयना। सो आतां मातशें टायटनाक वचपाचें, टायटन शोरुमाक। सो थंयच टायटन शोरुमाक वता आनी मागीर झुडियोन वतली। येयल्ली तसा न्ही आनी खूब तेंप जालो झुडियोन वचूच ना, ताका लागून झुडियोन वता। भायर म्हणून पळय एक बेल्ट घालता रे पळयलें, झुडियो न्यू कलेक्शन येयलें जाल्यार पळयता। आनीक हें कितें काय म्हटल्यार असली गरमी जाता अशी विचारो नाका, भरपूर गरमी जाता सारकी, सामकी कशें रावत जायना। हो आनी घामान सामको बुडलो, भायर एक रावंड मारून येता म्हटल्यार। सो आतां शोरुमान आतां मागीर झुडियोन वता आसतना मेळटा तुमकां डायरेक्टली, हांगा बी फेरी बसल्या। चणे खाजे सगळे ह्या सायडीन दिसता। आनी आमी वता टायटनाक, टायटन शोरूम। थैंक यू। तनीश कांग्या रे कित्या दिलो कित्या बुग्गी म्हणटा त्या मागे पर्स घे पाहिली, पाटी फुडें पळयना खंय डायरेक्ट या। कितें 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 पाटी फुडें पळयना काय डायरेक्ट पर्स तनीश। सो हे पळय मातयेची आयदनां सगळीं। आमी एक टर्टल्स घेतलो आनी ही कप्स पळय खूब आवडलेली आमकां, 150 रुपया जोडी खंय, बरी आसा न्ही। आनी उदकाचे जग आसा, कोमो आसा, सगळें आसा, मिलेर आसा, धुपाणे आसा, कुयणी आसा। सो हे तेच हेजे कोलवा सर्कलाचे मस्त आसा, बट सद्याक ना आंटी पळयता बरी आसा सगळें। झुडियो व्हरतले म्हाका शॉपिंगा, मागे शॉपिंग न्ही शॉपिंग गेली पात्रांव। लास्ट टायम हांव घेवन येयलें न्ही शॉपिंग करपाक, आतां तो घेवन येयला म्हाका शॉपिंग करपाक। सो वत मारतले तोंडान आमी एक मातयेचो कासव घेतला, मागीर घरा कडेन गेले की दाखयता तुमकां। आनी हांव चड एक्सायटेड हेका लागून की तेका पेंट करपाक जाय, म्हाका पेंट करपाक म्हणून हांव चड एक्सायटेड। सो एक कासव घेतला, उदो हेका गेल्ले न्ही फेरयेन, थंय थोडेशे हे घेतला, म्हळ्यार अननेसेसरी कांय घेवना, गरजेचेच सगळे घेतला। सो ते सगळे घेतला आनीक आतां वयता झुडियोन शॉपिंग करपाक। एक्चुअली काम आसा म्हणून अर्जंटली येयल्ली, मारगांव येवपाचीच आशिल्ली आमी, बट नेक्स्ट वीक तेच्या नेक्स्ट वीक अशें करून येवपाचें आसलेली, प्लॅन आशिल्लो। अकस्मात न्ही हेका फोन आयलो सकाळी की ना अर्जंट काम आसा मडगांव यो अशें म्हणून। सो तेका लागून येयलें। एक्चुअली न्ही म्हाका हांगासर घी बीन कलेक्ट करपाची आशिल्ली, म्हणल्यार तेका हांवें सांगलें बट 2 विकां नंतर येतलें अशें म्हणून। सो तेका लागून ती घी बीन जी आसा पळय होममेड घी, सो ती कलेक्ट करपाक दवरली, म्हणजे ती घेता न्ही जाल्यार पयलीं 2-4 दीस पयलीं सांगपा पडटा न्ही अशें म्हणून। पळोवया आतां केन्ना येवप जाता तें परत, तेन्ना ती होममेड घी जी आसा पळय ती कलेक्ट तेन्ना करतलें। सो आतां अकस्मात येवप जालें न्ही, चला तर झुडियोन वता, झुडियोन पावले की मेळटा तुमकां।
सो हो गेला ट्रायला पळोवया केन्ना येता तो. एक जीन्स आनी एक हुडी काय तरी घेवन गेला. सो हांवें कांय चड शॉपिंग करूं ना. जशें की तुमकां हांवें सांगलें की अननेसेसरी कांयच घेवपा ना, थंय बंद केला म्हणून घेवपाचें. सो तशेंच कांय घेवना. हो बीन एक जीन्स आनी एक हुडी घेवन गेला. पळोवया कितें पसंत पडटा तेका. किड्स सेक्शना बरे बरे कॉम्बिनेशन्स, बरे बरे कलर्स आसा मस्त अशे. सो शॉपिंग केली हांवें कांय ना, हांवें फकत एकूच पॅर घेतला आनी कांयच ना. आनी लास्ट टायम जे म्हाका कॉस्मेटिक्स जे कितें आवडलेले पळय ते हांव रिटर्न परत घेवन आयला. म्हणल्यार फेस मास्क, ते शीट मास्क येता तो, एक लिपस्टीक 149ची ती म्हाका आवडली लास्ट टायम घेतलेली ती. सो तेका लागून आतां परत हाडला इतलेंच आनी कांय. सो हां आतां म्हटलें सो आतां वता घरा. भूक लागली म्हाका, बट आमी अशें करून भायल्यांच्यान येयली न्ही रिटर्न आनी परत नावेली बीन त्या सायडीन वचूं ना. आतां वाटेर कितें मेळ्ळें जाल्यार खातली. रस आमलेट जाय म्हाका. सो रस आमलेट बी कितें मेळ्ळें जाल्यार खातली. वाटेर ना जाल्यार काणकोण वचून पळोवया. सद्या तर म्हाका भूक लागली. हांव जेवूं नाशिल्लें, म्हाज्यान 12 जेवूं जायना. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. सो तेका लागून चलत शॉपिंग केल्या थोडीफार, चड अशें कांय करूं ना. थोडेशें खंय रे ती पिशवी. हय पळय ह्या सायडीन खंय तरी आसता सकयल दवरल्या. ती पडटा म्हणून मागीर ब्रेक मारतकीर. सो पळोवया वाटेर कितें मेळ्ळें जाल्यार खाता. सॉलीड भूक लागल्या सारकी. आनी टायम कितलो जालो? 5:45 जाली. चल रे घरा कडेन वचून वाट लागूं जाय. संवसारा राटावळ ह्यो खबरी ना. खंय वयता थंय बी सुसेग ना. देव खंय वचना म्हण मरे. देवूय खंय वचना, आमीय खंय वचना. चलो बाय बाय. मी थोड्या वेळान मेळया. ती कसा? सो आमी पाडी पावली आनी पाडी रावले हांगासर रस आमलेट खावपाक. बरें जाता हिंगली टेस्ट. तुमकां हांवें खुबदां दाखयलां. हे सायडीन आसा फाटली तेंपां आमी कितलीदां रावन रावन हांगाच घेतालीं न्ही रे. आतांच बंद केलां. रस आमलेट सांगलां आनी सद्या भूक लागल्या थोरथोरयता म्हाका म्हणून मिरची घेतल्या. बरें आसा न्ही टेस्ट? कसा? मस्त. तेंगी टेस्ट न्ही आमकां खूब आवडटा न्ही रे. बरी करता ते. सुपर हा टेस्ट.